मिन येरादारीच्या दुल्ल्यावेल्यान सोनशीच्या उद्रेकाची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन सरकाराकडेन जाब मागिल्ली. सोनशीक कितलेशेच उपाय केल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टात सांगला. सध्या सोनशेच्यान मिन येरादारी बंद केल्या. मिन दुसऱ्या मार्गान व्हरतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या रिपोर्टा वेल्यान मायनिंग कंपन्यांक कारणां दाखय नोटीशी धाडल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगले. कोर्टात वैजकी अधिकाऱ्यानूय एफिडेव्हिट दिले. सोनशे फामिलीचो आनी भुरग्यांचो मेडिकल चेकअप केला. फक्त एकूच भुरगे खंय दुल्ल्यान दुयेंत पडला म्हूण हेल्थ ऑफिसराचो रिपोर्ट. पीआयन कोर्टात एफिडेव्हिट दिले. तो म्हणटा रस्तो अडवपी आंदोलकांतले 28 जाणांचे 42 ट्रक आसात. आंदोलकांचे ट्रकय मिन येरादारीत आसात. लोक बंदखणीत उरले कारण तांकां जामीन मेळून पसून तांणी बॉन्ड भरूंक नाशिल्लो. दर एका मिनटाक सुमार 25 मिनाचे ट्रक चलतात म्हूण सरकार सांगता. मायनिंग कंपन्यांक खंय दुल्ल जाता त्या रस्त्याचेर उदक मारपाक सांगला. सुनावणे उपरांत कोर्टान निरीक्षण केले. रस्त्यांचेर उदक मारप हो तात्पुरतो उपाय. ताका लागून सरकारान बायपासा प्रमाण कायमस्वरुपी उपाय करपाक जाय. सोनशेकारांक नळाचें कनेक्शन मेळ मेरेन टँकरांतल्यान उदकाची वेवस्था करची म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगला. फुडली सुनावणी गिमाचे सुटये उपरांत दुसऱ्या सप्तकांत जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.